स्पीकर सर, हेच्याच बरोबर एक सांगपाक सोदता, आतापर्यंत हे केन्नाच्यान सुरू जातली हाजी डेट अजून नोटिफाय करूंक ना. हो फक्त कंटिन्युअसली अवेअरनेस करपा खातीर दवरला. इट वील टेक इयर ऑल्सो टू डू द अवेअरनेस ऑफ दिस स्कीम. करूंक ना अवेअरनेस, अजूनही हाजी डेट नोटिफाय करूंक ना केन्नाच्यान सुरू जातली. Honorable member. स्पीकर सर, तुका ताका मागीर उलोवपाक जाय ते तेणी उलोवनी, बट हांव एक कळपाक जाय म्हणून सांगता. आमी सिस्टम ऑपरेटर जो आसा तो इम्प्लिमेंट DRS करपाक फक्त ऑन बोर्ड घेतला टू डू द अवेअरनेस, आनी इट वील टेक अनदर 6 months किंवा 1 year टू डू दिस अवेअरनेस, आणि विच इज एप्रिसिएटेड बाय नीती आयोग ऑल्सो. पुराय देशात पयलेच फावटी अशा पद्दतीचो प्रयोग सुरू जाला. कारण आमी पळयता की वेस्ट मॅनेजमेंटाचेर जर कंट्रोल घेतले आसत जाल्यार ह्या पद्दतीच्या सिस्टमांतल्यान वचपाची गरज आसा. गोंय हे पयले राज्य ठरतले. बिंग अ टुरिस्टीक स्टेट, म्हाका दिसता जर स्वच्छ गोंय, सुंदर गोंय, हरीत गोंय जर दवरतले आसत जाल्यार हेंय करपाची गरज आसा. ताच्या खातीर सगळ्या जाणांनी सहकार्य करचो. बट अनलेस अँड अंटील जो पर्यंत आमी सगळ्या स्टेक होल्डर्सांक ऑन बोर्ड घेयना, कॉन्फिडन्सान घेयना तोपर्यंत ही स्कीम सुरू जावची ना. ही आत्ताच्या नाल्यार तुमी म्हणटाले ती आत्ताच्या घडीक कित्याक तर हेजो कंटिन्युअस प्रोसेस आसा. इट वील टेक 1 year टू टेक देम ऑन बोर्ड. तांकां हेजो अवेअरनेस क्रिएट करपा खातीर त्या खातीर हे नोटिफाय केला, ऑन बोर्ड घेतला, आनी हेजो सगळो प्रोसेस जो आसा पळय न्ही हो आमी सुरू केल्लो आसा. स्पीकर सर, ऑनरेबल मेंबर्स सगळे उलयता आसतना DRSचेर तेंच्यांनी वेगवेगळे विशय रेज केले. हांवें पयलीं सांगलां DRS स्कीम जी ॲट प्रेझेंट गव्हर्मेंटात ही फक्त इनिशियली अवेअरनेस करपा खातीर. आमी जरी केन्ना तरी सुरवात जर केली ना जाल्यार इन फ्युचर हें वयचेंच ना. Unless and until each and every stakeholders from the garbage collector to the shop owners ह्या सगळ्या जाणांक ऑन बोर्ड घेतल्या शिवाय ही स्कीम सुरूच जावची ना गोंयांत. हांवें पयलीं सांगता. आनी स्टेप बाय स्टेप ही स्कीम सुरू जावपाक जाय. म्हणून इनिशियल स्टेज पालेक्स उलयता आसतना त्यांनी सांगलें की ग्लोबल लेवलाचेर अप्रॉक्सिमेटली 50 ते 60 कंट्रीनी ही स्कीम इम्प्लिमेंट करता. ट्रायल बेसिसचेर ती तिरुपती हांगासर तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्या. केदारनाथ हांगासर तेंच्यांनी इम्प्लिमेंट केल्या. आणि ही स्कीम इम्प्लिमेंट करता आसतना बरोबर आसा हेजो म्हणजे हाजी कॉस्ट जी आहा पळय न्ही हाजी कॉस्ट वाडटली. म्हज्या लक्षांत येता. फाल्यां सकाळी ती म्हणजे बॉटल आसूनी किंवा ते चिप्स पॅकेट आसूनी, एक गजाल आसा की हे सगळे म्हणजे चिप्स पॅकेट आनी हेजेर ती इट इज नॉट मोर दॅन म्हणजे 5 रुपया सकयली वस्तू डिफरंट थिंग आसा. ताजे वयर एकूय पयसो वाडचो ना किंवा ती 2 रुपीजच्या वयर ताजेर चार्ज पडचो ना. हे सगळें आसा. आनी शेवटी DRS कॉन्ट्रॅक्टर जरी कोणी असलो जाल्यार गोंयांत ॲट प्रेझेंट जितके गार्बेज कलेक्टर्स आसा हे तांच्या थ्रूच इम्प्लिमेंट करपाक जाय. तांच्या शिवाय इम्प्लिमेंट करप इट इज इम्पॉसिबल. ओके, आनी त्यांच्या थ्रूच ही इम्प्लिमेंट करपाक जाय. दुसरी गजाल, स्पेशली इफ वी स्टार्ट्स विथ फर्स्ट ग्लास बॉटल. आमी बरेचशे फावटी पळयता की बियर बॉटल आसतली किंवा अल्कोहोल बॉटल आसतली, हे घेतात, पितात, फोडटा आनी उडयता. स्पेशली ऑन द बिचार उडयता, रस्त्याचेर तेंकोन उडयता. खूब मोठ्या प्रमाणात. आमी जरी म्हटलें तांचो क्लेम आसा की आमी बॉटल कलेक्ट करता. म्हाका दिसना इट इज नॉट मोर दॅन 50% बॉटल्स ज्यो आहा पळय न्ही त्यो सुद्दां बॉटल्स कलेक्ट जायना. ह्यो जरी एटलिस्ट हितूंतल्यो 80-90% बॉटल कलेक्ट जावपाक शकले आसत जाल्यार कॉस्ट वायज एफोर्डेबल फॉर देम ऑल्सो. म्हणून तर म्हाजें म्हणणें आसा की आतांच्या घडीक ह्या DRS स्किमींतल्यान म्हणजे एज अ पायलट प्रोजेक्ट म्हाका खबर म्हणजे आमी म्हटला तसो इम्पॅक्ट कोणाचेर पडटलो. इम्पॅक्ट तो स्पेशली विथ द शॉप ओनर्स जे कोण आसा, बारीक रिटेलर्स जे आसा हांचेर पडूं शकता. फाल्यां सकाळी तांकां वेगळो टॅग जो लावपा जाय तो वेगळो टॅग लावचो पडटलो. QR कोड घालचो पडटलो वेगळो. तेजो प्रायसिसाचेर विशय येतलो. बट ही खंयचीच गजाल स्पीकर सर ही ॲट प्रेझेंट म्हणजे त्या पर्टिक्युलर सेक्टराक म्हणजे इफ यू वॉन्ट टू स्टार्ट एटलिस्ट वी कॅन म्हणजे जेन्ना आमी एका वर्सान सुरवात करपाक जरी घेतले आसत जाल्यार बिंग अ गोंय टुरिस्टीक स्टेट असल्या कारणान वी कॅन इफ स्टार्ट विथ अ ग्लास बॉटल जरी जाली आसत. आनी तेय बी म्हाकाय मेळ्ळा सगळे इंडस्ट्रीतले लोक ऑलमोस्ट म्हणजे ऑल सगळे लोक हे म्हाका पर्सनली मेळ्ळा. इंडस्ट्रीतले म्हणजे स्पेशली फॉर दीस एक्सायज इंडस्ट्रीतल्या लोकांचे तांचे म्हणणें येस वी आर रेडी टू कम ऑन बोर्ड बट यू गिव सम टायम. ताजें म्हणणें की आमकां थोडो टायम दियात आनी ताज्या उपरांत आमी ऑन बोर्ड येवपाकूय तयार आहा. आमचें कांयच ना म्हणणें ना हितून. म्हणून स्पीकर सर म्हजी रिक्वेस्ट आसा आतां पर्यंत आमी खंयसरूच तिजी डेट नोटिफाय करूंक ना अजून ती करता म्हणून. म्हजी रिक्वेस्ट आसा
ऑनरेबल MLA बी एकदा तेजें प्रेजेंटेशन पळोवचें, हांवूय वेवस्था करता एकदा प्रेजेंटेशन पळोवपाक आनी तांकां इतको कॉन्फिडन्स दिता ऑन द फ्लोर ऑफ द हाऊस. तुमकां कॉन्फिडन्सान घेतल्या शिवाय तेजी डेट नोटिफाय जावची ना. हांवें 100% सांगता, म्हाका भायल्या भायर डेट नोटिफाय करून DRS स्कीम चलोवन ती परत डब घेवन घालपाची ना किंवा ती आमकां बंदय उडोवपाची ना. त्या खातीर तुमकां वील टेक यू पीपल ऑल्सो इन टू द कॉन्फिडन्स अँड देन वील स्टार्ट. आमी जशें म्हटलां, जरी तुमी म्हणटा आसत की इतकें जें प्रेजेंटेशन दिलां हांकां अजून येवंक ना, जाल्यार पंचायत वायज तेजें प्रेजेंटेशनय तांकां घेवपाक लायता. इवन द म्युनिसिपालिटीज तांकां इंटर डिपार्टमेंटल जें कॉर्डिनेशन करपाक जाय तें इंटर डिपार्टमेंटल कॉर्डिनेशन करपाक लायता. म्हणजे आमी जे थंयसर हे जे घालपाक जाय तांचे RVMS हे त्योय बी म्हणजे खंय घालतल्यो कितें घालतल्यो हे सगळें म्हणजे जेन्ना वी वील टेक देम इन टू द कॉन्फिडन्स ताज्या उपरांतूच हे इम्प्लिमेंटेशन जातलें. जाल्यार आत्ताच्या घडीक हाका इतको विरोध करपाची गरज ना. जशें की आमी फुडल्या म्हयन्याच्यान ती इम्प्लिमेंट करता अशें ना. ही खंय तरी इम्प्लिमेंट एटलिस्ट कितें जालें खबर आहा, हेजेर आयज गोवा स्टेटीन उलोवपाक सुरवात जाली. एटलिस्ट हेजेर डिस्कशन सुरू जालें. हय, त्या निमित्तान कितें जालें खबर आहा, कयरान इतके पयशे आसा हे लोकांक कळ्ळें. म्हणजे थोड्या लोकांक म्हणजे कयरानूय बी इतके मोठ्या अरे इतके जर असले जाल्यार म्हाका दिसता गोवा स्टेट स्पीकर सर मोर देन 600 crores ऑफ रुपीज वी आर स्पेंडिंग हे कयर काडपाक मोडटा. आमी वेस्ट मॅनेजमेंट हेजेर पयशे मोडटा. आमी 600 कोटीच्या वयर मोडटा वर्साक आनी वेगवेगळे म्हणजे टुरिझम डिपार्टमेंट मोडटा, वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन मोडटा, DOP मोडटा, DMA मोडटा, सगळे जण पयशे मोडीत आसा. म्हणजे इतके पयशे जेन्ना मोडटा पण तरी सुद्दां आमी पळयता वचात थंयसर वेगवेगळे प्लास्टीक कयर हे ते सगळे बॉटली सगळे पडलेले आहा गोंयांत. त्या खातीर आमी म्हणटा की फ्युचर जनरेशना खातीर गोंय जर आमी राखून दवरतले आसत जाल्यार असलो फ्युचरिस्टीक विचार करप ही काळाची गरज आसा. म्हणून माझी तुमकां सगळ्या जाणांक रिक्वेस्ट आसा, तुम्ही प्रेजेंटेशन पळयात. पण एक हांव फ्लोर ऑफ द हाऊस नक्की सांगता की 100% म्हणजे विदाउट यू पीपल इन टू जोपर्यंत कॉन्फिडन्सान घेयना तोपर्यंत ही स्कीम DRS जी आहा ती गोंयांत स्कीम सुरू जावची ना. जशें आमी स्टेक होल्डरांक घेतले तशें ऑल द लेजिस्लेचर जे आहा हांकां आमी कॉन्फिडन्सान घेतले आनी मागीर सुरू करतले इतकें सांगता. आनी प्रेजेंटेशनाची डेट स्पीकर तुमच्या मार्फतूच तांकां कळयता आनी हांव म्हजी दोन सोंपयता. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.